लोकसभा वेंचणुकेच्या निकालात मतदानाक राविल्ले उमेदवार आणि निवडून आयिल्ल्या उमेदवारांसयत पुराय गोंयाक कन्फ्यूज करून उडयल्ले। नमस्कार, हा विष्णू नार्वेकर आणि तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क। लोकसभे उपरांत आता वेळ आयला तो जिल्हा पंचायत वेंचणुकेचो। IMDन पावसाचे संकेत आयतारा आसतले अशी शिटकावणी दिल्ली, पण दक्षिण गोंयच्या बाणावले मतदारसंघाची जिल्हा पंचायत वेंचणुकेचेर पावसान उपकार केला अशें दिसून येता। सकाळी 8 सुरू जाल्ल्या वेंचणुकेक सांजे 4 जाता मेरेन लोकांची मतदान करपाची संख्या सध्या मेरेन 47.48% अशी आसा। हे टक्के आनी कितले वाडटले हाची उमळशीक उमेदवाराक आसतली। आता पळोवया बाणावले जिल्हा पंचायत बाय इलेक्शनाची काय खिणचित्रां। I have casted my vote today in my Carmona government primary school and response is good. I'm already Kavelosim, Orlim and आता वारका आमगे राउंड्स करपा येयल्या बाणावलेच्यान रिस्पॉन्स बरो आहा। हे कॉन्स्टिट्युएन्सी सुसेग गेलो आहा 2 वर्सां जालीं, तोच सुसेग कंटिन्यू जावपाक लोक आज भायर सरतलो आणि आज म्हाका दिसता आमकां एक ब्लेसिंग अशें मोळोबूय सारकें क्लियर आहा। सो आय थिंक द ट्रेंड इज गुड. वी विल क्रॉस द पर्सेंटेज ऑफ लास्ट टाइम 2020 ZP and people are only looking for peace in the constituency. लोका सुसेग जायो, लोका युनिटी जायो आणि लोक युनिटी लागून आज भायर सरतलो। म्हाका जाल्यार दिसता आयकोयर देखून म्हणलेलें ए तुमी असेंब्ली बायपोल करताय काय म्हण द वे द कॅम्पेन इज गोइंग ऑन। सादे मनशार यू आर मेकिंग इट सो मच कॉम्पिटिटिव्ह। आमी बारीक मनीस सादे म्हणटाय व्हडले आम आदमी व्हडले रॅली काडटा, ब्रँडिंग करता। पंचायत लेवलाचेर असले केलें जाल्यार तो 5 लाखां बजेटां बसतलो मरे ते मातशें पळोवपाचें कणेच ते 5 लाखां बजेटां बसता जाल्यार ते। आनी आयज आतां सांगता हिंगसून 200 मिटरां भितर आम आदमी पार्टीचें ऑफिस आसा। आमकां बॅनर लावपाक मेळना, थिंग सिंबल आसा BJP आम आदमी इज टुगेदर। ना जाल्यार आयज पर्यंत ते कित्याक काडूना ऑफिस आसूं बट द सिंबल शुडंट बी देर। वाय इज इट स्टील देर? यू कॅन सी दिस। लोकांक लागीं मागता आमी फकत काँग्रेस आनी हे म्हण डिवायड जावन हेरां हें करताय। आम आदमी हॅज फायनली कम टू काँग्रेस ओनली टू सीक इट सपोर्ट टू सर्वाइव, बट BJP बराबर आसा म्हण कित्याक करता? कित्याक 200 मीटर देखून ना, विथइन द 200 मीटर्स लाईन थिंगा MLA चे ऑफिस हा आणि तेजेर तेंचो लोगो तेंचे होर्डिंग सगळे हा। लोकांनी मातशें पळोवपाचें। आमकां 8 जाणांक सांगता की इंडिपेंडंट इफ यू चॅलेंज, इफ यू घरान समज कोणे चॅलेंज केलें तो दुसऱ्या घराक गेले म्हणना। इफ आय फायट विथ माय पेरेंट्स डजंट मीन that I am going to join somebody's house. Similarly, if I fight with Congress inside my house, doesn't mean we belong to some other party. But who is creating this narrative is with the BJP, because you can see very clearly. आता तुम्ही अवलाकडसून मातशें वयता आसतना प्लीज पळया सकाळी आहले आणि अजूनही आसा। इलेक्शनाची वारें एकदम बरें आहा। हय, सगळे कोण एकदम बरें आहा। हय, लोकूय जायत भायर सरता आनी वोट कोताय। लोकांची एरिया लोकांनी वोट कोणाक मारपाचो आनी सद्या बरें आहा। पार्टी म्हाका कोणाक सपोर्ट ना खंयचे, पूण दुसरी पार्ट्यांनी कोणाक सपोर्ट आम आदमी तेका हें केला, कोणाक आमगेलो होळयेचो ते केला, कोण म्हणटाय चचेलान आनी कोणाक केला, कोण म्हणटाय वरानान कोणाक केला। इंडिपेंडंट ओवरऑल बरें आहा। बरें आहा। हय, आनी ते अशें करून सपोर्ट हे इलेक्शन आमी सपोर्ट करप न्हू आसलेलो, कित्याक हे जे सपोर्ट केले मनीस हेजे आमकां बसपा इलेक्शनाक तेम चिंतपा जालें बाबा हो सपोर्ट आमी करप न्हू, ते म्हाका रावपा जाय आसलें, पूण हेम सपोर्ट केला तो रॉंग केला। कित्याक हेजे आमकां हें कांय सगळ्यांक देरां वचों पडले वोट मागपाक। कितें करून ते लोकां देरां वयतले अशें वोट मागपाक? ते म्हाका रावपा आसलोलें, कोणूय जावं न्हू, चर्चील जावं वरान जावं रेंज ते म्हाका रावपा आसलोलें। पूण आम आदमी पार्टीन ताका बसयला, तेगे पार्टीचेर बसयला। सिट्युएशन सारकें सिंपल तुवें चोयलां। हांव सारको काम आहा, नेर्वसून हांव, कित्याक आमकां खबर आहा आमी काम कितलें केलां तें। जे भाशेन आमी कॅप्टन विर्याता जिखून आसलो सगळे ग्रास रूट काँग्रेस वर्करांनी, तेच ग्रास रूट काँग्रेसाचे वर्कर आयज भायर रोयला बरे आहाय। आमी सारके 200% कॉन्फिडंट सायलंट वेव जो आहा भायर रोयला इन फेवर ऑफ भायर रोयला। हाल्या संजाव दिसा बरे
बाराबोर आमी सोंजो फुलयतले, कित्याक वार्का गांवांत ते भाशेन बाणाल गांवांत, ते भाशेन कोरमोण गांवांत, केड्श गांवांत आनी ओळे गांवांत एकूच नांव गाजोता, ते म्हणटा ते भायर व्हायला आले. सद्या हांव ओल्लीम, कार्मोना, कावेलोसी आनी आतां वार्का पावला. रिस्पॉन्स इज गुड, पीपल आर कमिंग आउट. See, as I told before also, as an India Alliance candidate and Aam Aadmi Party चे म्हाका symbol झाडो आसा, the confidence is high because सगळे आमचे बरोबर आसात as alliance partners, and mainly the vote which I voted today is like after Captain Virat, India Alliance candidate in May when we voted as Indian Alliance. So this is the second election on India Alliance which I am the candidate, so I am feeling proud to be a part of that. एक सांगो सोदता मुगे पायन श्री चर्चिल आलेमान आपणागे पॉलिटिकल करियर बाणालेसून स्टार्ट केल्लें आनी ओवर द स्पॅन ऑफ हिज पॉलिटिकल लायफ आमकां सोदांच मोग मेळ्ळा बाणालकाराचो आनी आमकां ते एक पाट उलो येयलो बाणालकाराक की बाबा दे आर पुटींग वन कॅन्डिडेट, सो वी हॅव टू सपोर्ट हू द पीपल आर सपोर्टिंग. यू ऑल नो एंड आय एम वेरी शुअर द वे वीव रोम्ड, आय एम वेरी शुअर दॅट द विक्ट्री इज गोइंग टू बी आवर्स.